रेती व्यवसायाचे रेंव उत्खननाचेर न्यायालयान बंदी घातिल्ल्यान फाटल्या 3 वर्सां सावन रेती व्यवसाय बंद आशिल्लो. रेवेचो व्यवसाय बंद जाल्ल्यान गोंयांत मोठ्या प्रमाणात रेवेची टंचाई निर्माण जाल्ली. रेंव काडपाक कायद्यान बंदी आसली तरी गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच आसलें. मात ह्या प्रकाराक लागून रेवेचे दर बरेच वाडिल्ले. रेवेचे दर वाडिल्ल्यान बांदकामाचे दरूय मळबाक तेंकल्यात. खण खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी गोंय पुलीसूय मदीं बेकायदा रेवेची येरादारी करपी ट्रकां कारवाय करताले. ताचे खातीर रेंव काडपी वेवसायिकांचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जातालें. सर्वोच्च न्यायालयान रेवेचें उत्खनन करपाक 2012त बंदी घातिल्ली. मात गोंयांत रेवेचें उत्खनन जायना तर रेवेचो उपसा करतात. ताका लागून गोंयांतले रेंव वेवसायाक सर्वोच्च न्यायालयान घातिल्ली बंदी लागू जायना असो सल्लो कायदो खात्यान दिला. त्यानुसार आवश्यक ते सोपस्कर पूर्ण करून परंपरागत रेंव पुरवठदारांक परवाने दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. त्या विशयीचे सगळे सोपस्कर बुधवारा पुराय जाल्यात. ताका लागून बिरेस्तारा खुबशे अर्जधारकांक परवाने मेळ्ळ्यात. रेंव काडपाक परवाने मेळोवपाक अर्जधारकांकडेन परवानोधारक, होडी तशेंच न्हंयच्या पात्रांतल्यान काडिल्ले रेंव सांठोवन दवरपाक न्हंयच्या कांठाचेर जमीन किंवा जमीन मालकाच्यो ना हरकत दाखलो आसप गरजेचें आसा. रेंव उपसपाक खंयच्याच प्रकाराची यंत्रसामग्री वापरपाक मेळची ना. हे सोपस्कर पूर्ण केल्ले लोकांकूच परवाने मेळटले. IDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.